Buddha tuka Marisha Bulgya Amcha Bava Duzo Mogulkun Utolita Karsatan Duzo Matlaw Kurta Duzo Mogulkun Utolita Karsatan Duzo Matlaw Kurta. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज मंगळार देखून तुम्ही इतल्या प्रमाणान हांगासर आयल्यान आमच्या आस्काऱ्या बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक. दर एका मंगळाराक तुमी येतात ताची विणवणी तुमच्या खासगी जिवितांत तुमच्या कुटुंबीक जिवितांत मागूंक आनी तो तुमकां जायत्या देण्यांनी बोदता. तुमच्या भावार्थाक लागून तुमकां जाय तें जें कितें तुमी मागता तें तुमकां तो दिता आनी दितलोच. हें आमचें आस्वासन, हें आमचे इगोर्जेंत. आज पवित्र सभा परब करता बायग्योन मागदालाची मारिया. बिस्तो सेवाधर्मीक उगडास आसतलो. पापसाहेब फ्रांसिस्कान ती परब केल्या. कित्याक तो म्हणटा ती खेरीत शिशिणूच न्हय, ती आपोस्ल जाली. आनी त्या पासत ताणें पवित्र सभे कडेन मागला ही परब करूंक. सो आज मागदालाची मारियाची आमी परब करता. तिचें जिवीत तेणें बदल्लें आनी जेजूच्या मोगान पडली आनी जेजूक तेणें केन्नाच सोडूंक ना. तिची देख आमच्या जिवितांत घेवंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसा बलिदानांत खरीत भाशेन मागुया. आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Service for the devils to each other.
नमस्कार करता आमी तुका निर्वासता तुझ्या दोन वैभवा पासून आमी तुका वाकाडटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचे इंतेसाम भेटयता जेसन फेर्नांदीस ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया बायगो तांतुनीचे मजतीन देवान ताचेर आपली विंचली आशिर्वचनां घालची म्हूण आनी ताका बरे भलायकेन राखचो आनी सांबाळचो म्हूण. बरेच भर आमी मुंगडाराच्या मुंगडाराक जायतीं इंतेसावां घालतात. कोण कोण आमचे कडेन मागता फोन करून आपणा पासत माग म्हूण. कितलेच जाणांनी मागलोले आहा आपणा पासत माग म्हूण फोन केल्ले आहात आमच्या ऑफिसांत. तांचो उगडास कोत्ता किरीत भाशेन तांकां किरीत भलायकी मोनाची कुडीची दी म्हूण आनी तांकां सगल्या वायटा विघ्नांतली वाटाय म्हूण. तीच भाशेन सदांचे भाशेन आमी मागता जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात तांचो सगळ्यांचो उगडास कोता. कोणाक स्ट्रोक्स जाल्यात, कोणाक कातीची वेगवेगळीं दुयेंसां जाल्यात, कोणाक कॅन्सर आनी ट्युमर अदी करून तोरणाटी 15-16 वर्सांची असल्या ओदरूश पिळेक सांपडल्यान हांगा मागून ती सुमाराची आसात. तांचे पासत आनीकूय मागुया. अदी करून जांकां रोगताचो कॅन्सर जाला, ल्युकेमिया जायते जाण सोंसतात तांचो उगडास करुया. कोणाक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम जाला तांचे पासत आल्सर्स, एसिडिटी आनी चिरोणींची प्रॉब्लेम आहात तांचोय उगडास करुया. जायते जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात आनी जायते जाण डायलिसीस करतात. थोड्यांक लिवर सिरोसीस, कोणाकल्यान मागूंक लायला ताका लिवर सिरोसीस आहा, मातशे आपणाक देवान पेकोवचो म्हूण. जायते जाणांक डायबिटीज जावन सोंसतात वेगवेगळे तरेची तांची पिडा डायबिटीक लागून तांचो उगडास करुया. जायते जाणांची तकली फोडटा आनी मायग्रेन एटॅक येतात तांचो उगडास करुया. खूब जाण अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन जाल्ले आहा, भोंगोन दिसता तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक थायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स आहात. थोड्यांक ब्रोंकायटीस आनी लंग प्रॉब्लेम्स न्युमोनिया जाल्ली आहा. जायते जाणांक एक्सिडेंट जाल्यात आनी जखमी जावन घरा लागीं आहात तांचो उगडास करुया. हांगासर जायतीं घोव बायलां येतात तांकां भुरग्याचें देणें सोदूंक आनी बायगो तांतून तांकां दिता तें देणें, कित्याक तो पात्रोन भुरगीं नासलेल्या आवय बापायचो भुरग्याचें देणें फाव करूंक ह्या असल्या घोव बायलां पासत मागुया. जायते जाणांची वस्तू शेणल्यात, डॉक्युमेंट्स शेणल्यात, भांगार शेणला आनी हांगा मागून जायते वस्तू भांगार लेगून कितल्या वर्सांनी पोत्तून मेवला तांचो उगडास करुया. कितलीं जाण भाटां बेसांक लागून जावं घरचींच भांगाराक लागून, गोराक लागून
दुस्मानकायेन जे येतात एकामेकाक कोर्टांत वतात तांचे असल्यांचे प्रश्न सुटावे करून बेगो तातूंतूच कोर्टांत ते जायनात बेगो तातूंत तांच्या मोतीन घालून ती एकठांय येवंक आनी बरे भशेन वांटप करूंक तांचे पासत मागुया. जायती जाण आवय बापूय आपली भुरगीं भायर शिकतात आनी तांचें शिकप फुडें वचना. कसल्योय ना कसल्यो आडकोडी पडटात. भुरगीं बऱ्या मनान शिकतात पूण कसल्यो दुसऱ्यो आडकोडी येतात आनी ती असले आवय बापूय फुगार जातात. कित्याक जायते लाखांनी भुरग्यां वयर दुडू मोडटात. तांचे असल्यांचे भुरग्यांचे प्रश्न सुटावे कर म्हूण मागुया. जायती जाण हांगा येतात व्हंकल न्हवरो सोदूंक. व्हंकलो येतात न्हवरो सोदूंक आनी तोरणां येतात व्हंकल सोदूंक तांचे पासत मागुया. जायते जाण तोरणाटे येतात आनी म्हाका बरें दिसता तोरणाट्यांक पयले म्हणटूच भावार्थान येतात. हांगा हांव तोरणाट्यांचेर नदर मारता मुद्दम कितलो भावार्थ तांकां. आवय बापाय म्हणटात ताका भावार्थूच ना पूण हांगा येतोच दिश्टी पडटा हे तोरणाटे कितले भावार्थान उदीक करून आपणाक नोकरी मेळोवंक मागूंक येतात. तांकां बरी आनी फावो तसली नोकरी फावो कर म्हूण मागुया. जायते जाणांच्यो पासपोर्ट्यो पेंडींग उरलेल्यो आहात जायनात. थोड्यांच्यो हांगा येवन जाल्यात रोखड्योच जाल्यो. इतले वर्सां जायनासल्यो त्यो तांचे पासत मागुया. जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात. आवय बापायक बरी भाशेन राख आनी सांबाळ म्हण आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. तांचोय उगडास करुया. भुरगीं जीं ऑटिस्टीक भुरगीं आहात डावन सिंड्रोम जाल्लीं आहात आवय बापाय हांगा घेवन येतात. थोडीं आस्ते आस्तेक सुदारत वेतात. असल्या भुरग्यां पासत केरीत भाशेन मागुया जांकां डिफरंटली एबल्ड आहात ती बरे भशेन ती वयर सरूंक. एमीस जायती जाण पळयता आख्खो संवसार एमीस पळयता आनी ती सांगतात फादर ओन्ली ऑनलायन मीस आयकून आमकां कितल्यो वस्तू सांतांतून दिल्यात. बरें दिसता सांगूंक येतात आमी मुद्दम आयले हांव भायर तान फकत सांगूंक इतलो तेंप आमी ऑनलायन मिसां आयकुल्यात आनी जें कितें आमी मागलां ऑनलायन त्या वेळार देवान आमकां बेगोन तातूंतची उदशीत दिला. तर आयजूय जी ऑनलायन कोण पळयतात आख्ख्या संवसाराक तांचोय उगडास करुया. तांकां हांगा येवंक मेळना पूण मोनान आनी कुडीन ती ना जायत मोनान आनी काळजान ती हांगा आसात. तांकां पेकोडींचो हात लाय म्हूण आनी तांच्यो गरजो तांकां फावो कर म्हूण मागुया. मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोसाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगल्या आदीं मारिये मागदलेनाक विचून काडली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवंक आनी दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तो खरो देव तुजे सभें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. गीतांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. व्हंकल अशें सांगता म्हज्या काळजाच्या मोगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेलूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोली. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयाक हांव सोदतोली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेलूंक ना. शाराच्या राकोणदार शारांतल्यान बोवडे मारतना म्हाका मेल्ले.
म्हज्या काळजाच्या मोगयाक तुमी पोलेला ताका सोदूंक मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो. तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता तुका. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तोले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिन वाचता हात जोडटा तुज्या नांवान. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजीर तूच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावलेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. शिव पोतमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. मारये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पोलेलें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोन बोगलो पोरचोल. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलोली पळयली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसतले दोग देवदूत तिणें पळयले. जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका विचारले, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें
ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका विचारले, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तूं कोणाक सोदताय? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. अशें म्हणून तिणें ताका वळून पडून म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापाशी सोडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे स्वाम्याक पळयला, आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां अशें म्हूण तिणें बारांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बांबडिलो, पाप साहेब फ्रांसिस्क मागदालाच्या मारिया वयर केरीत नियाळ कोत्ता, आनी तो म्हणटा ही बिस्ती सेवाधर्मीक समरमणी जावंक फावना, फेस्त जावंक जाय. कित्याक मारिया मागदालेन पातकी समाजाक कोणायता, पातकी मनीस मौन बदलता, आनी एक फावट जेजूच्या मोगान पडलो तो जेजू कसोच सोडिना हाची खबर मारिया मागदालेन शिकयता. दुसरी पातकीच न्हय, तिचेर 7 देंवचार बसतले अशें शिव वर्तमानकार सांगतात. 7 देंवचार बसतले म्हळ्यार सारकीच वायटाक सांपडलेली, आनी देंवचार तिका पातकान घालताले. पयली मागदालाची मारिया जेजू तिका एक्सरसायज करता, म्हणजे तिचे वेले देंवचार काडटा. हिवूय ओस गरजेची म्हणटा पाप साहेब. आनी तिसरी ओस म्हणटा ती पयली आपोस्ल जाली, आपोस्लांची आपोस जाली. आपोस्ल हें नांव फकत 12 दिलोलें आहा. आपोस म्हळ्यार पाठयलोलो. जेजून पाठयल्यात तांकां आपोस म्हणटात, बरी खबर दिवंक. आनी तिका पाप साहेब म्हणटा आपोस्लांची आपोस, म्हणजे तिका पयली धाडली वचून सांगूंक आपल्या 12 हांव जिवन जाला. मागीर ती पयली काळजी घेवन फोंडाशी आयली, आजून काळूक आसतना. आनी बायगोन जिवांव ही उतरां वापरता आसतना किरीत ओर्त घेवन वापरता. आजून काळूक म्हणजे काळुकांत आमी शेणटाव, काळुकांत देंवचार आहा, काळुकांत आमी पातकांत जेताव. आजून काळूक आसतना म्हणजे तिचो बॅकग्रावंड दाखयता. ह्या काळुकांतल्यान ती उजवाडाक सोदूंक वेता, उजवाड फोंडाशी वेता. तो उजवाड पुरलोलो आसूंक जायना. तो उजवाड आनी परजोळ फोंडांतलो जिवंक जावंक जाय. ती तुय पयली वेता आनी पयली गोवाई ती. इतल्योच वस्तू पाप साहेब सांगता तिचे विशीं. म्हणजे बरे भाशेन तो घालता आनी म्हणटा तिची परब आमी समरूंक जाय आयज. कित्याक ती आमचे भाशेन, आमी पातकी, आमचेरूय जायते देंवचार बसल्यात, आमी काळुकांत घुस्पताव, पूण आमी काळजी घेवंक जाय. सगलें पयस करून तुवें धांवन वचूंक जाय जेजूक मेळूंक. आनी हाचे पयलें वाचप हें रेर वाचप, हें फकत काजाराक कोत्तात. लग्नाच्या समरमणीक गितांतलें गीत हें लग्नाच्या समरमणीक कोता. आनी एकलो ओ क्रिस्ती भाव म्हणटालो, आख्ख्या बायबलान द सॉंग ऑफ सॉंग इज द बेस्ट बूक. द बेस्ट इज द सॉंग ऑफ सॉंग बिकॉज इट स्पीक्स ऑफ जेन्युइन लव. नीज मोगाची खबर हें गितांतलें गीत पुस्तक. जंय मोगी आपल्या मोग्याक आशेता आनी गितां गायता. आनी जायते फावट ती
गितां आमकां दिसतात पोजळी म्हणून. पोजळी न्हय ती, आमचो फोकलोर. फोकलोर म्हळ्यार आमी मांडे म्हणटा ते, आमच्यो धाली, देखणी, तातूंत सगल्यांक असलें कितें तरी आहा. गुपीत मोग, हो मोग कसो करूंक जाय, डबल मिनींग आहा. दॅट्स हाव फोकलोर. वी शूड बी प्रावड ऑफ इट. कोणें म्हणूंक फावना तुवें थोडेंशें पोजळें कशें आहा, तुवें अशें, तशें न्हू. फोकलोर इज दॅट वे. वी एक्सप्रेस द जेन्युइन लव. आनी हे गितांतलें गीत, हें पुस्तक असलो मोग, आनी हो मोग दाखयला मारिया मागदलेना मदें आनी जेजू मदें. ती पिशी जाल्या मोगाक लागून, पिशी जावन ताका सोदता. कित्याक एक पावट ह्या जेजून तिका वायटांतली काडली, तिका बरी केली, तिका उपकार तो. कोणेंच म्हाका आदार दिवंक ना, पूण हाणें दिलो आनी हांव बरी जालें ताका लागून, हांव पिशी जालें ताका लागून. नीज मोग पिसो कोत्ता. जी कोण मोगान पडल्यान तीन सांगतेलीं, तांच्यान तार ना, वचून मेळूंक जाय, खंयसरूय मेळूंक जाय. फोटी मारून लगून वेतात मेळूंक. कित्याक भितरल्यान तांकां दिसता म्हाका म्हजो मोगी जाय. तेच भाशेन देवाच्या मोगान पडटा तो मनीस देवाक सोडिना. काळुकान जावं, कितलोय एकलो वचूं, सगलीं आव्हानां आपल्या हातांत घेता आनी वेता. आनी हांव चिंतालों राती, हांव सरमां तयार करता आसतना, असलोच मोग तुमी दाखयतात भायगोंत आंतोनी सोबे. कितलोय पावस पडूं, एक फामील सुमार 4:30 सावन भायर सरली हांगा येवंक आयज सकाळीं. हें 6:30 मीस चुकलें तांकां, कित्याक तांचो ड्रायव्हर खंय खंय तांकां चुकून आनी खंय पावलो. इतले बेगीन भायर सरून हांगा आयलें. कित्याक तें? कित्याक? मोग आहा देखून. भायगोंत आंतोनीचो मोग आनी देवाचो मोग दोनूय हांव एक करता. हांगा तरी तुमी येतात, तुमकां मोग आहा भायगोंत आंतोनीचो, आनी जे मोगान तुमी मागतात तें तो तुमकां दितलो. ओ तो मोग, ही ती गांठ तुमचे मदें आनी भायगोंत आंतोनी मदें, तुमचे मदें, तुमच्या देवा मदें. मागदालाची मारिया आमकां एक देख दिता, मोगान पिशी जावंक, मोगा पासत कितेंय करूंक. एकलो मोगी आपल्या मोग्याक एक चीट बरयता. डार्लिंग, I want to see your face because I love you. I want to be with you. Anytime I would like to come and see you. Tomorrow I would like to see you in this certain place. But darling, if there is too much of rain, I am not coming. तूं म्हणटा कितें आसूं आपूण येतलो, पावस पडलो जाल्यार येवचो ना. हांगा कितलोय पावस पडूं लोक खंय खंय धांवन येता. पावसाची ती कॅर करिनात, कित्याक हांगा तांकां कितेंय तरी गावता. आनी ह्या वर्साक हांव सांगत आयलां, ही आमची गरज उत्सवीक वर्साक बिस्पान बिंचून काडलेली गो ते पासत ही माज हांगा आहा. आनीक म्हाका कितल्याच लोकांनी येवन सांगलां 3 जातो, जायत्यो मिलाग्री जातात त्यो 3 जाल्या उपरांत. 3 जाल्या उपरांत जे मुंगडार येतात, मिलाग्रीचे मुंगडार, आख्खे 3 एटेंड करून तातूंत वांटो घेवंक कितल्योश्यो मिलाग्र्यो. आनी म्हाका सांगलां, फादर तुवें दुपेट राजावन दिला सांतांतून आनी माज आहा. आनी ती वस्तोरी म्हणटा, वोयज ती वोयज, म्हज्या जिवितांत ज्यो मिलाग्री जाल्यात हांगा येवन, ते म्हज्यान तुका उकतें कसल्यो मिलाग्री जाल्यात त्यो जाय नासल्यो वस्तू जाल्यात. आनी कित्याक लागून ती म्हणटा, आपूण म्हणटा कुमसाराक आसतली जायतो लोक आसतलो, आनी तुवें जाय त्या लोकांक पळोवन तुमी म्हणलें तुमी कुमसार जावंक सोदतात, म्हजेशी आत हॉलांत, हांव हॉलांत बसतलो, जायते फावटी बसता, ओ हॉलांत तो साकिस्तीन बसता. आनी तिणें आपलें कुमसार केलें, म्हाका उगडास सरूना कोणें कितें कुमसार करता तो, ती मेमरी देवाच्या हातांत आहा. आनी हांवें तिका म्हटलें मस्ता, माग वचून, हांगा वचून माग, आनी तुजें तें जातलेंच. आनी ती म्हणटा आपणें मागलें
आनी जाय नासतली वस्त जाली, एकूच न्हय, बाराबोर 10-12 वस्तू जाल्यो. हे आख्खें वरोसभर आपणे पळय बरेपण भोगलां बायगो तातुनीचें. आनी कुर्सार खेळायलोली इमाजीचें तें म्हज्यान तुका सांगूंक जायना. हांव तरी नांव सांगत खंयची आनी कितें कात गमतलें तुमकां, कित्याक तिच्या जिवितांत कितल्योचश्यो मिलाग्री जाल्यात. रडून सांगून गेल्या आनी कुशालकायेनूय सांगून गेल्या. हांगा हे इगोर्जेन. आनी तुवें म्हटलोलें फादर, हे इगोर्जेन दुपेट मागणी कोर, दुपेट देव कृपा दिता. हे म्हज्या मनांत रोंबलें आनी त्या मनांत हांवें मागलें. आनी हांवें मागलोलें, हांव केन्नाच रावनासलोली. कित्याक जावं हांगा वोयज येतात, आदोगाद येतात आनीक असलें मागणें करतात आनी म्हणटात, फादर हांव लॉयर, हांव केन्नाच रावना, ही केस जातली म्हूण जाली. हांव दोतोर, ही पिरा म्हजे कडेन डायग्नोज करूंक जातल्यो ना, केली हांवें हांगा सांतातोनी कडेन मागून. तो हांगा तुमीच न्हय पूण व्हडलीं व्हडलीं मनशां येतात आनी तीं कुशाल जावन वेतात. मिलाग्ऱ्यो तांच्या जिवितांत जातात. ते पासत हांव म्हणटालो, मोग्याक सोदतात ते भशेन तुमी हांगा येतात. आनी हो तुमचो मोग देव केन्नाच बरो घालचो ना. तुमच्या मोगाक मुजरी मेवतली, तुमच्या मोगाक बक्षीस मेवतलें. हें तें देवूच बायगो दांतोनी उदेशी आमकां सगळें फाव करता. मारिया मागदलेन आमकां एक ओड नोमळो, ती निराशी केन्नाच जावंक ना. मेवतलो म्हजो मोगी आनी मोगी मेवलो तिका. हेंच आमकांय आमचो मोगी जेजू तो आमच्या काळजांत येता, आमच्या काळजांत रावता आनी आमच्या काळजांत रावून आमकां बरेपणान भरता. तर ह्याच मोग्याक घेवन ताच्या मोगान जिवंक आनीक तो सांगता तें करूंक आमकां कृपानी बोड आयच्या मिसांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची तेसवां हे वेळार देवा म्हऱ्यान उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या कोन्वलायेचो अनुभव घेवन आपले पोरजेक तेच दोयेलायचे मार्गदर्शन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कागलूत कर. आमी सगल्यांनी मोगाची आज्ञा सोजमून कसलीच अंतर करी नासतना मनीसपणाच्या नात्यान दुसऱ्या थंय दया दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कागलूत कर. आज भागिवंत आंतोनीचो दीस मनयतना आनी आमची इतेसांवां ताचे मुखार दवरतना ह्या मिसा बलिदानान आपले इतिहासां भेटवयलोल्या जेसन फेर्नांदीस आकाकुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हूण भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कागलूत
बापा मोगडा तुझे मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्वीकार कर. तूं आमचो बाप आनी आमी तुजी पूत दुवो. तुवें आमकां मोगाचें देणें फावो केलें. तुजो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक आनी मोगाची आज्ञा आमी पाडूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. মাটিছে বান্দার করু তাই তু একা সূত্র মাটি দুলাম চিনে বাগার করব বিতজ্ঞা দয়াল বাবা ভক্তি পোলা Kilkolonkia Shivitache Duka Vokta Amche Varda Duka Vokta Amche Varda Doyal Baba Bhakti Pona Kilkolonkia Shivitache Duka Vokta Amche Varda Duka Vokta Amche Varda. भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सौर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत मारये मागदालेनांच्या उगडासाक ओ पवित योद आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योद तुका मानू. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दौर एका काळार तूं तुजी पवित सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यान दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. So
स्वर्गी तुका सोयसो. बापा करोस तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक दळोनी देणी पवित कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलेन पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गुटपोरगो तुया. Sumia Jesu amio dokata ani etasitle pieta idle paudi tu voi bawan Yesu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्न दूत, बायगोन मारिया मागदलेना, आसिजीचो बायगोन फ्रांसिस्क, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जुजेवास आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सौर काडी तुका मानवल्यान सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सौर पदवीदार बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन मी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणेच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D14 पेज 54.
उबी रावया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या जेवणा उदेशी आमची काळजां आमच्या स्वाम्याच्या मोगान पेटोय. भाग्योन मारिया मागदलेनान जेजूच्या मोगान शेवटपर्यंत ती तीर रावली. तशें आमी मोरोपर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फादर हायसीन कुमसुंदरींत आसतलो. कोणाक कुमसार करूंक जाय ते तुमी वचून करचें. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलिंगाक एवेलेबल आहा. तिका तुमी मेळचें कावन्सिलींग करूंक. बायग्योन आंतोनीच्यो धाकटुल्यो इमाजी ज्यो तुमी सोदतात त्यो जायत्यो आयिल्ल्यो आसात. सो तुमकां कोणाक जाय सेर्पेंत घेवन आहा. बायग्योन आंतोन सेर्पेंत घेवन हांव ताका सिओलेचो सांतांतोन म्हणटा. खंयच्याय संवसाराक सांतांतोन सेर्पेंत घेवंक ना. सिओलेचोच सांतांतोन. सिओलेचो सांतांतोन तुमकां जाय तो तुमच्या कारान दवरपाचो. मागीर व्हडलो करूंक लायला तो नोव्हेंबरांत येतलो. कित्याक बरें त्रास पडटा तें करूंक. पूण तुमी घेतलें म्हणटच तें देलिकाद हांव टाडाच करून उगडलें जाल्यार मोडटा मागीर.
कित्याक जायत कितले 3 वर्सां जालीं हांव कितल्या जाणांच्या फाटल्यान भोंवता तसलो करूंक आमचो हाते भाशेन, पूण विथ ग्रेट डिफिकल्टीज हो करूंक मेवला. पूण तो व्हेरी डेलिकेट. टाट करून उगडशें जाल्यार तो हातांत फुरीस आहा तो मोडटा, बॉल मोडटा, पांय मोडटात, सकाळच उगडात तो. सगल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालून दवरल्यात थिंगा. सगल्यो ज्यो वस्तू आहात विक्रेक त्यो पयल्यो आशिर्वाद आमी घालून दवरला, कित्याक मागीर परतून थंय तो हांगा येतात, हांगा थंय बोवाळ जाता. सो सगल्यो आशिर्वाद आयल्योच आहात त्यो तुमी घेवच्यो म्हूण मागता. मंगळारा दीस रावचो ना, तुमकां 100 दितलो. हें म्हजें आस्वासन तुमकां, आनी आय एम कन्विन्स्ड ऑफ दीस, बिकॉज ही 4 वर्सां जालीं हांवें त्यो मिलाग्री पयल्यात, तांकां लागून तुमकां सांगता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता, आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देड्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडरा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. तुका जाय तें ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय.
आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Maslivo